म्हादय अभयारण्यात व्याघ्र वाठार कोरोना मात रावणवटी जीवावर राखून पावला उखलल्यात एजीचे हायकोर्टाक जाप सुप्रीम कोर्टात केस 7-8 तारखेक हायकोर्टात आदल्या दिसा नॅशनल गेम्सात गोंयान जोडले आनीक 2 रुपया पदकां एकूण पदकां 32 रोशन कार्कीन वुशू तावलून जोडले रुपये बीच फुटबॉलात केरळा टफ फायट गोंयाक रुपये गोंयकारांनी कोंकणी भाषेचो प्रचार करचो आदलो उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूचो उलो 8 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेशांनी गोंयच्या राजभवनात मनयलो स्थापणूक दीस जमनी बळकावपाचे केसीत 27 कॅम्पचरांची जातली खोलायेन चवकशी कोणूच सुटचो ना मुख्यमंत्री उलयलो SIT आयुक्त रिटायर्ड जुईश जाधवान मुख्यमंत्र्याक दिलो रिपोर्ट मार्केटांतल्यान परत घेतिल्ल्या 2000 रुपयांच्या चलनी नोटांतल्यो 97% नोटी RBI परत सुमार 10,000 कोटींच्यो 3% नोटी अजून लोकांकडे मांद्रेच्यो कुळ मुणकार केसी सोडून खासा मामलेदार नेमपाच्या मुख्यमंत्र्याचे जिताक उतर जितान काढलो भाटकार बिल्डरांचो इश्यू मोपा एअरपोर्ट जायत सावन जमनीर भायल्यांचो दोळो माड्डोळचे जायांचे मळे राखात मळे राखीव जाहीर करात मळेकारांचो इश्यू पावलो विजया कडेन विजय म्हणटा माड्डोळच्या जायांक GI टॅग घेयात आमदार अपात्रता अर्जांचेर ठरावीक वेळेत निकाल दिवचो म्हूण बंधन ना सभापती तवडकार म्हणटा प्रतिवाद्यांचे म्हणणे आयकून घेतात चर्चा जातली वेळ वतलो मांडवी एक्सप्रेसाच्या एका डब्याक सकाळी सावंतवाडी पावतना उजो लागला म्हूण खबर व्हायरल कोकण रेल्वेचो उपमहाव्यवस्थापक बबन घाडगेन केलो खुलासो तो म्हणटा उजो न्ही ब्रेक पॅडलिंगाचो इश्यू म्हूण स्पष्ट मराठा आरक्षणाक सरकाराचो तेंको म्हणटा महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजान धीर धरचो सर्वपक्षीय बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याचो उलो हरमलातले बेकायदेशीर बांदकामा वेल्यान हायकोर्टान सरपंचाक धुलो बापूय आनी काकाचे बांदकाम NDZ वाठारात 24 वरांत दोन्ही सुवातावेले व्यवसाय बंद करात कोर्टाची ऑर्डर कमर्शियल LPG सिलिंडर 101 रुपयान वाढलो सोमतीच नवी दरवाढ लागू बंगालच्या खाडीत भारतान केली ब्रह्मोसच्या 9व आवृत्तीची यशस्वी टेस्ट फोन आणि ईमेल हॅकिंगा वेल्यान इंडिया आघाडी विरोधक आणि सरकाराचे वाजले सरकार म्हणटा ॲपलाचो 150 देशांनी अलर्ट चौकशेक सरकारान ॲपलाक धाडले समन्स संसदीय समित्यांक गुन्यांवकारी स्वरूपाचे चौकशेचो अधिकार ना कॅश फॉर क्लॅरी आरोपी महुआ मोहित्राची लोकसभेचे आचारसंहिता समितीविषयी जाप आज महुआची हजेरी पेडणे पोलिसांची हरमला नार्कोटिक रेड आंध्र प्रदेशाच्या पितानी तेजाक 1.5 किलो गांजा सहित धरलो न्यायाधीशाक मरणाची ख्यास्त दिवची म्हूण मागणी करपी मनशाक कोर्टान फरमायली ख्यास्त 6 म्हयने जेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशाची प्रधानमंत्री शेख हसीनान एकठांय भारत बांगलादेशामधल्या 3 उदरगत प्रकल्पांचे केले उक्तावण जेट एअरवेजाकडून संबंधित असलेल्या 500 कोटी परत चढ मोलाची मालमत्ता सक्त वसुली खाते ईडीन केली जप्त मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मालमत्ता जप्त देशभरात मार्गावरल्या अपघातात 12% वाढ मुखेल कारण स्पीड 2022 वर्सा मार्गांचेर 4,61,312 अपघात